एक ल्हानपणाची आवड आणि मागीर व्हडले येदे व्हडले यश मेळप सर. 50 वर्सां कंप्लीट जाता सर मत्स्यगंधा संगीत मत्स्यगंधा नाटकाक. सर पयलीं ते आतां पर्यंत तुमचे कॉन्स्टंटली शोज जाता. कसो कितें एक्सपिरियन्स आसा सर? अतिशय बरो म्हाका त्या एका नाटकामुळे आणि त्याशिवाय आनी एक नाटक आयलें यया तीण देवयानी. ह्या 2 नाटकांनी म्हज्या जिवनान रेवोल्युशन केलें. त्या 2 नाटकामुळे हांव एकदम फुडें आयलो. म्हूण त्या नाटकाचेर अत्यंत प्रेम. म्हणून ह्या कार्यक्रमाक सुद्दां हांवें ताका सांगलें हांव येता ताका सांगलें ह्या कार्यक्रमाक, आजच्या कार्यक्रमाक. ताणें म्हाका आपोवंक ना, हांव येता म्हूण सांगलें ताका. कित्याक ह्या नाटका विशीं म्हजें प्रेम आसा न्ही. ह्या नाटका म्हाका फुडें नांव मेळ्ळें म्हाका. तर जीव म्हजो थंय त्या नाटकान गुंतलेलो आसा. म्हणून हांव येतलोच म्हळें. हांव स्वता वचून आयलो ह्या कार्यक्रमाक आजच्या.
सर ह्या नाटकातले तुमचे एक आवडते गाणे? सगळी गाणी आवडतात तातुंतली. देवाघरचे द्या तगुडाला, गुंतता हृदय हे, किंवा नको विसरू संगीत मिलनाचा, सार देती हिमशिखरी, सगळी एकापेक्षा एक गाणी बरी असते आणि ती सगळी गाणी म्हाका आवडटात. एका आवयक जर विचारलें तुजी खंयचे भुरगे तुका आवडटा, मग खंयचे सांगताली ती ती म्हणटा सगळीं भुरगीं म्हाका आवडटा म्हणटली. तशें सगळीं गाणी म्हाका आवडटा तातुंतली आनी जीव लावन गाता तातुंतलें, जीव तोडून गाता. तेन्ना प्रोज एक कडेन आनी गाण्याच्यो तालीम एक कडेन अशें जाता. त्याच संस्थेन जाताल्यो पूण वेगळ्यो वेगळ्यो जाताल्यो. एकय तालीम आमकां जॉयंट घेवंक मेळना अंदाज घेवपाक. कितें बाबा चलता, खंय बोरींग जाता, कितें जाता कांयच करूंक मेळना. कांय कारण अशें 8 मेक मडगांव कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो साहित्य संमेलनाक. त्यामुळे तारीख चेंज करणे शक्य नाशिल्लें. म्हणून 1 मेक आमी कसो तो प्रयोग केलो आनी तो जवळ जवळ 4:30 पावणे 5 तास चल्लो. सकाळीं प्रयोग लायिल्लो, लोक पोटा भुकेर अर्द भायर गेले. पूण तेन्ना गोपाळ कृष्ण भोब्यान सांगिल्ली येवन आमकां काळजी करनाकात, हें नाटक जर चलत तर संगिताचेर चलतलें म्हणून. इतली पावरफूल आनी वेगळे तेजे प्रयोग केल्ली संगीत आहा ताजे म्हणून आमकां खबर आशिल्लें 49 प्रयोग ह्या नाटकाचे नुकसानीक गेले. फक्त रायगड चलताले म्हणून आमकां तें करूंक शकले आमी. त्यामुळे हें नाटक पसरट जाता काय कितें. लोक फक्त तो सीन आनी हें पळय गंगेचो सीन दाखयिल्लो तो पयल्या फावटी दाखयिल्लो. ते नद व्हांवतशी दाखयिल्ली आनी त्या कडेन भीष्म ती प्रतिज्ञा करतशी. हें सगळो भाग आशिल्लो तो नाकालो न्ही आशिल्लो थोडोसो प्रेक्षकाक. तांकां कळनाशिल्लें तरेचें. अशें आसतना नाटककार म्हणलें नाटक बंद करात, आतां जाली 40-50 कांय चलना. लोकांक आपूण फसलो सो दिसता, आमी फसले. आनी तांणी ही एनालिसीस सांगलें पूण कित्याक फसलो म्हणून. अशें आसतना आमी विदर्भ कोंकण करून गोंयांत उतरले
आनी गोंयांत प्रयोग सगळे हावसफूल गेले. कितें ताजें कारण? कोण म्हणटात वडीचोलेचो सांकळेचो म्हूण पयलो प्रयोग थंय केल्लो तो हावसफूल जालो अशें म्हणटात. कोण म्हणटा आनी कितें जालें, कोण म्हणटा रेकॉर्ड तेन्ना प्रचलीत जावं नाशिल्ल्यो. अशें आसतना हें जालें. बरें, हें जालें तें जालें. 7 प्रयोग एक केल्ले ते 2 प्रयोग करचे पडले. पणजे 2 प्रयोग केले. आमी मुंबय पावता थंयच प्रयोग हावसफूल. हो चमत्कार कितें? रांगणेकरान मोग रांगणेकरान ह्या प्रयोगाक धंद्याक ह्या वेवसायाक जुगार म्हळा. कोण कांय सांगूंक शकना. दुसरें कारण अशें नटसम्राट सारकें नाटक भांगरा भशेन बांदिल्लें. 39 प्रयोग 300, 400, 500 उरपी उत्पन्न. लागू सारको नट, जोग, शांताबाई सारके जोग, शिरवाडकरा सारको लेखक, आमची संस्था इतलीं वर्सां काम करता रावली. कांयच उत्पन्न जायना. आनी अकस्मात एक दीस हावसफूल. ते मागीर 800, 900 प्रयोग चलता आनी अजुनूय चलता नाटक. हे कितें लोकांची मानसिकता? गोंयांत तर ते ती 2 फावटी आयले, दत्ता भटा घेवन आयले लागूक, अशें आयिल्ले. उत्पन्न मर्यादीत सामकें. म्हणजे नुकसान व्हडलें आयलें ना, पूण मर्यादीत. हें कितें ताजें हें? हाजें व्याकरण कितें हे संबंद वेवसायाचें किंवा छंदाचें? हें आमकां केन्नाय समजलें ना. पूण एक गोश्ट दिसताली जेन्ना आमी तें नाटक पळोवन मत्स्यगंधा पळयताले, कानाक संगीत गोड लागतालें. गावपी हाजे सारको मनीस आशिल्लो. आशालताचोय तेन्ना आवाज बरो आशिल्लो. वापगांवकर नाईक, ते काणकोणचे, तर ताजोय आवाज बरो आशिल्लो. त्यामुळे ते नाटक चलतलें अशें दिसतालें. आनीक विरोध आशिल्लो लेखकालो. पयशे अशे हजारांनी वतात एक प्रयोग्राफर अशें दिसतालें. पूण तें क्लीक जालें आनी गोंयांक अर्दें नुकसान 7 प्रयोगां भरून आयलें. इतलीं तुफान चल्लें.